मिसाची सुरवात एक सगळी उभी रावन गायन गावया. दयाळ देवा आय 4 पान 117 I 4 page 117. जे कोरस भरता आमची भयण गर्ट्रुडस विएगस संपल्यार तो तिका जेवच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्म्या पासत आयचे मिसान मागुया. लग्ना वरस समारंभ जाल्या जेम्साचेर आनी बेलिंदाचेर तशेंच वाडदीस समारंभ जाल्या बेलिंदा वाजाचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद पडूंक तांची पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मुघल भाव भयणो, गोबराच्या बुधवारा दिसा जावन आमी पिराचीत काळ सुरू केला. तर ह्या पिराचीत काळांत मागणे उपास दणबण भक्तीपणी मोगान आनी आपखुशेन करूंक आनी देवाक मानता ते भाशेन जिवीत सारूंक हे आमी सान मागुया. खालतिकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव आनी तुमकां हवा बेनिदो सगळ्या उचारून सांगता मना चिंतून अंतरान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें सायतीत पातकां केल्यात. ओम सो अपराध ओम सो अपराध ओम सो बोड अपराध ह्या पासत भाग्य सदा सकवाल मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बेनिदो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पद विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पळोवंक. आमेन. Please,
तुया काकुत्सरा बाबा प्राचिताची वाट आमी दवरल्या तेच वाटेन दोयन तूं आमकां चलय हे परी आमची कुडीची धणभण खऱ्या प्राचिताच्या मनान आनी काळजाचे भोगतीन आमी आचारशी कोर हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीम तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजभोज चलयता ससनेच्या ससनंग आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, थांबोन आसतना बोब मार, तुरतुरे सारको तुजो तालो आयकूं दी. म्हजे पोरचेक आपले गुन्यांव ओळखय, जाकोबाच्या घराण्यांक आपली पातकां ओळखूं दी. आपूण सदांच कायदे चोलपी आनी देवाची समूर्त सांबाळपी पोरजा जाल्ले पोरी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येतात. म्हजी चाल ओळखूंक सोदता, म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागता. देव लागीं आयलोलो पळोवंक ओत्रेकता. अशें म्हणटा, तूं आमचो उपास पळोवचो ना जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिना जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास कोत्ता तेन्ना तुमची खुशी तुमी पाळटा आनी सगळे तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दिता. उपास कोत्ता त्याच बरोबर तुमी झगडी आनी उजोत करता आनी दोया नासतना दुलबलांचेर तुमी मुठी मारता. आयज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास तुमच्या प्रार्थनाचो तालो कदींच वयर सर्गार पावचो ना. मनशांक दीसभर दूख दिवन मान्य भाशेन तकली बागोवन गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडोन असलो उपास म्हाका आवडटा जायत? असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात? सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. ओनितीच्यो सांकल्यो मोडात आनी सोंसून वचो तो भार पेल्या वयलो काडून उडयात. दुमालो आसतल्यांक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या खांदा वयलें जूं मोडात. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासतल्यांक बिराड दियात. विंगल्या मनशांक पांगलूंक दियात आनी तुमच्या मासा रोगताच्याक सांडूं नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उसवाट पोजळटलो आनी तुमचे गाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमचें प्रमाणीकपण वेतोलें आनी तुमच्या फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो तुमकां म्हणटलो, हांव तुमच्याशी हांगाच आसा. देवाचें उतर देवाचें ओडुपकार. आमचो जबाब जावं दी. खालते जाल्ल्या काळजाक केदांच तूं पाट कोचो ना. पुतून म्हणया, खालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचो ना. काकलूतसरा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे कोंत धुवन म्हाका नितोळ तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मूल करून दवर. जबाब, खालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचो न्हय. निर्मूल काळीज रोचून घाल तूं हड्ड्यान म्हज्या. थीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाकात. जबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचो न्हय. तुज्या सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर कोर सांबाळ. पापयांक तुजो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकी परतून येता सायबा. जबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचो न्हय. उद्गार,
तुमी जियेतले जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसतलो. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जोवांचे सीस जेजू सोरशे आयले आनी ताणें म्हळें, आमी आनी फारिजेव उपास करता पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कशें. आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतलेत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हजे मोगाळ भाव भयणो, हाच्या पयल्या वाचवान आमी आयकलां, तूं तर पोडें नाय जाल्यार आमी उपास कित्याक करचो. देव सगळें पळयता, देवाक सगळें थावें उक्तें, ताका लिपलेलें कांयच ना. देवान पळोवचो, देवाक हांव उपास करता तो दिसचो अशें म्हणची गरज ना. आमी तर ह्या पिराचीत काळांत उपास धडवण प्राचीत मागणी करता जाल्यार आमचेच ओत्मीक नवसरणे खातीर आमी देवाक मानते जावंक आनी करता तें आमी करून ताचो आशिर्वाद सांगात, कृपा सोदूच आमकां मेळूंक. तर असल्या मनान आमी सदांच आमचे मागणे पिराचीत आनी उपास धडवण ह्या पिराचितात दिसांनी आमी उक्त्या मनान घालतिकायेन विस्वासान आनी मोगान करूंक आनी सगळें देवाक मानता ते भाशेन आमी करूंक ताचो आशिर्वाद आनी कृपा सांगात आमकां ह्या काळान मेळूंक हाचे आमी सान मागुया. भेटून आमी गायन गावया. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी सी 30 आनी 9 पान 40 आनी 5 सी 39 पेज 45. Jesu Bori
सभा बरें म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोत विदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्रच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीत काळाचे धोंडमणीची आमची बोली तुका भेटयता हांव. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमच्यो वायट वणावण्यो दोमावंक आमकां ओदीक सुडसुडीत कर. हें आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाजुया. वयर वर्षे आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोत विदारा आनी सासण्याच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी धोंडवण दितना ओगुणाचे तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासण्याचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी तर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेचचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हें म्हज्या उगडसाक करात.
Mortazo good purgo to ya. Gesù vero, Gesù জীবন সারা Gesù নবিয়ানে তোলো Gesù vero, Gesù জীবন সারা Gesù নবিয়ানে তোলো बाबा आजच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनूर आसता. आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक कार्द्यार फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी गटरोटिसाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन पेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. हांकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धरून धुता आनी सोरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोतवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. जेजून शिकयले प्रार्थना ह्या वेळार आमी म्हणटना ताची खुशी आमी सदांच पाळूंक आनी ताची येवजणी बरमणे आमी जिवीत सारूंक जेजूच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां कांय पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदका काकुतीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोंवताची दिश्ट घाल आनी तुजी कशें परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजभोग चलयता ससण्याच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती. देवाचे इशेले संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे इशेले संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे इशेले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक पयल्यान सुभागी.
तुमया तुवें मध्ये दिवशे म्हाका फावना तुमच्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतार आमी गायन गावया. ओतम्या मोच्या गायनखोर D30 पान 60 D34 पेज 65. प्राचीत काळांतलो पयलो शुक्रार आयज आमची कुर्साची वाट 5:30 वरांचेर भायर जातली आनी 6 वरांचेर मीस कुर्साची वाट भायर आदरार जातली आनी ते उपरांत मीस. फाल्यां 9:15 क्रूज दुस मिलाग्रीस ओल्ड गोवा मिरेकलस क्रॉस हांगा मीस आहा आमकां तालिगांवकारांक 9:15 कोणाक येवंक खुशी आसा तांच्यांनी वांटो घेवं येता. आमी वांटो घेवन तुमचे बसत मागतल्या. सांजे 4:30 फाल्यां सिनियर सिटिजन्सांची म्हयन्याची मिटींग मंथली मिटींग 4:30 फाल्यां हॉलांत. आनीक 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन व्यासाग्र आनीक 6 वरांचेर इंग्लीश मीस एंटीसेपिटरी मास मुंग्या आयताराचे मीस ते इंग्लीश भाशेन फाल्यां. आयतारा दीस बाबा भयणीनो आमी सुरू करता आमचे मिसांव. 6 वरांचेर दोबाजीक मीस. 6 वरांचेर आमी पयले पवित्र पुस्तक वयर स्थानार दवरतले
आनी त्या उपरांत मिसा उपरांत आमचे मिसांव सुरू जातले. तुमी सगल्यांनी बरे भशेन वांटो घेवंक भक्तीपणी आमचे फादरांनी तुमकां सगल्यांक घराघरांनी भेट केल्या, इन्विटेशन दिलां, मागणी करूंक दिलां. उपकार करून हे मागणी करुया. कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन आसा. आनी मागीर 6 आमी माटवांत एकठांय जावया. माटो घातला आनी सगळी वेवस्था आमी करता. तुमचो एक एकल्याचो आमकां आदार जाय जातलो. बरे भाशेन सगळे आमी बसून जावं मिसांत जावं मिसावांत वांटो घेवंक. आनी मिसावांच्या 2 दिसाक कार्यावळी रेदेमतोरीश पाद्री आमचे बरोबर आसात, ते तुमकां कुडीत करतले. दिसाचे दिसा कसली ना कसली कार्यावळ ते करतले. एका दिसाक कुमसारां आसतलीं, एका दिसाक इन हिलींग प्रोग्राम आसतलो. आमकां सगल्यांक सगल्यो कार्यावळी ते कुडीत करतले. म्हणजे सगल्यांनी आमी हे मिसावांत वांटो घेवया. दुसऱ्यांकूय सांगुया. आमच्या लागीं आज वॉट्सॅप आसा, दुसऱ्यो मॅसेजीस आसात. दुसऱ्याय फिरगोजेंतल्या लोकांक आपोवया आनी हे देवाच्या उतराचें फेस्त आमच्या गांवांत फळाबरीत आमी करुया. सगल्यांक मिसावांत वांटो घेवंक आमी किरीत भाशेन उलो मत हांव आमंत्रण दिता. उबी रावया शेवटाच्या मागण्यांक. प्रार्थुया. बापा भोव कवळ्या नवे घोडायेच्या आनी सासनीक जिविताच्या पोसणान तुवें आमकां धादोश केले. ह्या देण्या पासत तुका दिन वासून गर्टुडस वेगस आमची भयणीक सर्व पातकांतली नितळ करून तुज्या गोपान सासनाक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपोत विदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. K7 निर्भागी आमची काळजां, पान 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां, काळोखांत बुडून आसलीं, निराशी दुखां बोली, हावशीं सुखेसाली. निर्भागी आमची काळजां, काळोखांत बुडून आसलीं, निराशी दुखां बोली, हावशीं सुखेसाली. काळजाचो उस्वार जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू,